वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो ओदर पावली आम्ही नेक्स्ट व्लॉग जस्ट मातशें एक झॅम काडले आमी. हांव न्ही दोन हांव एडिटींग करतालें, बापूय पूत घर येताले व्हडल्या व्हडल्यान आनी एसी रूम घेतला न्ही ताका लागून. पण एसी लावून नासलें आमी कित्याक मातशें थंडशें आहा न्ही हांगासर क्लायमेट वेदर ताका लागून. ओके सो तुमकां दाखयता रूम हांगासर कशें आहा तें. ओके बरें आहा रूम. आमी केन्ना येता आमी हांगाच रावता महालक्ष्मी कम्फर्ट चवथीक येतना. ओके दाखयता तुमकां. सो शू हांगा शूज घालता. ओके धाकटोसो रूम हा व्हडलेशें कांय ना पण न्यू हे कितले वर्स जाले बांदून 5 वर्स 6 वर्स आमी 2 वर्स येयली न्ही हांगा तरी पयलीं रिसेंटली तरी केला. पण अशें बेड हा, एसी हांगा आसा, टीव्ही आनी हें आसा टॉयलेट. हे पळय टॉयलेट प्लस बाथरूम क्लीन सामकें हा. आनी हे कबाड कपडे बीन दवरपाक. आनी हांगा आसा ड्रेसिंग टेबल. सो ते बॅग हांगा दवरला आमी. आनी एक हांगा टेबल आसा, चेअर. आनी हांगासर व्यू काय तुमकां बरें ना चिंता. पण लास्ट टायम न्ही आमी तेवटेन बूक केलेले. पण तेवटेन भायर सामकी बेस्ट ग्रीनरी म्हणजे अशें शेत कशें आसा. पण तेवटेन ना दिस टायम आमकां हांगा मेळ्ळें. एक्चुअली जालें कितें आमी लेट केलें जालें आमकां बूक करपाक. ऑलरेडी न्ही सगळे नॉन एसी रूम्स आहा पळय फूल आसा. सो आमकां मेळ्ळें हें एसी आनी हेवटेन मेळ्ळें आमकां. पण इतलें बरें व्यू ना पण बरें आहा. वायफाय बी बरें आहा. आनी तुमकां हें बी तुमी दिता दाखयता राव बरें. हांगासर तुमकां 2 शाबू, 2 सोप, कोलगेट आनी शेविंग करपाक, 2 ब्रश आनी हांगासर इयरबड ते पिन पळय हे बी पिन दिला सेप्टीक पिन. हेजे चार्जीस कितले शिनात तुमकां सांगता. हेजे चार्जीस कितले हॉटेला रुमाचे. आतां आमी घेतला एसी ते एसीचे कितले म्हाका सांग. सो हांगासर एसी 1900 एसी हा आनी नॉन एसी 1000 म्हाका दिसता 500 आसतले 566. सो बरें आसा. सो हें हॉटेल जावच्या पयलीं न्ही आमी थंय रावतालीं पांडुरंग म्हणून. तेय बरें आसा. ते सकयल न्ही रेस्टॉरंट आहा. ते पांडुरंग हॉटेल आहा पळय ते सकयल न्ही रेस्टॉरंट बीन आहा. ते फक्त वेज आहा. बरें मेळटा सर ब्रेकफास्ट मागीर जेवण बिवण सगळें बरें मेळटा. पण हांगा सकयल हें ना रेस्टॉरंट ना. ओके सो काल म्हाका आयज ती म्हाका 1-2 कमेंट दिला. सुष्मिता नाईक आनी लुसिया डायस म्हणून क्रॅब जे क्रॅब हांवें हाडलेले पळय ते केन्नाच न्ही डीप फ्रिजीन दवरूंक जायना खंय. हांवें ते डीप फ्रिजीन दवरलेले न्ही सगळे पोके जाले. आनी म्हाका खबर ना सुष्मिता आनी लुसिया तुका दोगांकूय थँक्यू म्हणटा. म्हाका खबर ना अशें क्रॅब डीप फ्रिजीन दवरले न्ही जाल्यार ते पोके येता म्हणून. केन्ना म्हाका खबरूच नासलें. नेक्स्ट टायम म्हाका दवरचेंच ना. इफ नेक्स्ट टायम हांव दवरतलें जाल्यार ताका मॅरिनेट करून कट करून बी दवरतलें. पण ते तसले क्रॅब आहा न्ही ब्लॅक कलर क्रॅब केन्ना अशें पोके उरना. दिस टायम आमी खाताना सगळें आमकां पोके मेळ्ळे. 500 रुपया गेले आमचे. हांव बेश्टे कुल्ल्याक ब्लेम करता पळय जाल्यार म्हाजी मिस्टेक. आनी खरेंच म्हाका खबर ना. सो तुमकां सांगता क्रॅब डीप फ्रिजीन दवरनाकात. सो आतां कळ्ळें म्हाका. थँक्यू तुमकां दोगांकूय. ओके सो आतां जाले आसा 5 जस्ट व्हिडिओ अपलोड केला हांवें. सो आतां आमी वयता भयणीच्या घरा आनी तुमकां आयज हांव आईक मेळयता. खूब दीस जाले तुमी आईक मिस करताले न्ही. सो जस्ट वचून येता हांव आमी आईगेर आनी भयणीगेर वचून येवया म्हटलें की आतां कांय ना काम अशें की करतलें रुमान बसून. सो वचून येवया. आनी खंय वयता म्हणटालो न्ही तूं कुमटा मार्केटीन. कुमटा मार्केटीन वयता जाल्यार रिक्षा खंय वयचें पडटलें. कार हेजे वयचीच ना इतले थंयसर रश आसता. पळया की आतां पयलीं भयणीगेर वयता की जस्ट लागीत आहा वचून. आयज हें न्ही गौरी पुजन ताका लागून आयज गौरी पुजन जालें हेंचें पुजा बीन. सो सकाळीं जालें तें. सो आतां जस्ट वयता आमी पांय पडपाक. पयलीं भयणीगेर वयता मागीर वयता आईच्या घरा. ओके चला. आनी म्हाजी मेहंदी पळयात. सकाळीं मातशी लायट आसली न्ही आतां पळय कशें डार्क जाला. हें पळयात सकयल म्हाजें चड डार्क जायना हांगासरूच. हें पळयात हांव फक्त वास घेता कित्याक ताका डिफरंट वास येता न्ही मेहंदीचो ताका लागून. बरें रंगला. चला भायर काळोदर पावस येयल्लो. आमी न्हिदलेली पळय 3 सुमार पावस येयल्लो आनी आतां काळोख जाला. छत्री बी आसा काय ना गाडयेन पळय. आनी तेजे फुडें न्ही एक रेस्टॉरंट आहा पळय फूड क्लब म्हणून. म्हाका दिसता हें आतां ओपन केला. हेच्या पयलीं नासलेलें काम चालू आसलेलें. बरें जालें आमकां लागीं पडलें आनी बरी दिसता म्हाका रेस्टॉरंट बरें आसतलें. ट्राय करया आमी. चला कितें हेजें जालें स्टार्ट. च्या थंयच पिवपाक या रेस्टॉरंटान.
क्रॉस करून पळोवया न्ही. तो भायर सरला आमी भयणीगे वचपाक. शिव गेला शॉपार. हांवें म्हटलें कितें खावपाक बीन घे म्हटलें. भुरगे बीन आहा न्ही तेका लागून. ते सांगात एक शॉप आहा लागीं. आनी ते झाड बीन आसा न्ही ते झाड आनी मागीर ते कपडे बॅग बीन सगळें दिवया म्हटलें आतांच कित्याक फाल्यां आमी वयची ना भयणीगेर. आमी आजीगे उरतली आनी मागीर गडबड जातलें न्ही. तेका लागून म्हटलें समतें आयज फ्री आहा वचून दिवन येया म्हटलें झाड आनी ते कपड्याचे बॅग बीन. पावली आमी भयणीगेर. ही पळय दोगाणा. चिनू हाय म्हण. हांगासर सगळें चिकचीक जाला. पावस पडलो रे. झाड काडया. एका सांगलेले शूज घालना लागता. न्यू शूज हाडला ते आनी हांगा पावसान न्ही सगळें माती लागतले. चेंज कर म्हणलें तेका हांवें. पण हांगा सगळें न्ही अशें माती उदीक भरला. पावस पडलो न्ही तेच म्हणटा. ते आनी घालनाका शूज आतां. ते आनी घालनाका. चिनू चिनू पळय हांगा मस्ती. हांगासर हॉलिडे ना चवथी एकूच दीस. फाल्यां आयज फाल्यां एकूच दीस हॉलिडे. हांगा चड दीस हॉलिडे ना. संडे सोड संडे येयला पण तांकां चवथीक न्ही एकूच दीस हॉलिडे. आमच्या गोंयान बरें आनी मुंबय बीन खंय 8 दीस हॉलिडे खंय. हांकां हॉलिडे ना. सो तुमकां भावजी मेळटा. भावजी हा भावजी. शिव वाट पळयता च्याची. ऋत्विक पळय शांत आसलो न्ही हांगा येयली की तिची बॅटरी चार्ज जाली न्हू रे. दोगाणा आसल्यार पुरो इतली मस्ती करता खेळत रावता. तांकां भूक लागना ताण लागना. बसला पळय कशें खंय वयता पळय एक जाग्यार बसता. आं चल आं चल. भावजी कसं म्हणटा जी वडे. हांगासर न्ही अशे वडे करतात अशे पातळ अशे आनी खावपाक न्ही बरें लागता कुरकुरी. मातशें न्ही पातळ करतात पण हें न्ही हांगा आसा तुमकां गोंयान तुमकां चड दिसना अशें कुरकुरी बरें. च्या आं गरम आसा. तुमकां भयणीक मेळटा. दिपा हाय म्हण. ए पळय भयण तुमी पयलीं आसले लास्ट टायम. गडबडीन आयली गडबडीन गेली. फूल फूल टूर करूंकूच तो तुमकां हांवें भयणीच्या घरान. सो पळयता नेक्स्ट टायम केन्ना फूल टूर करता. बरें आहा फाटल्यान आमी बरें आहा. ओके चाय पिता मागीर बारीक तुमकां. ऋत्विक पळय कोणशा रावरा मारता. बा मेळ्या आयतारा. भाऊजी संडे येता संडे. आं आं काळोख जालें हांगासरूच. तर यो हांगा पोटली पळय. भयण म्हणपाक लागली झाड हांगा दी म्हणून आजीगेर. कित्याक भयणीगेर न्ही कितें झाड बी लायलें न्ही गाय बी येवन हें करता. सो म्हटलें हांगा बरें म्हटलें पावली आमी. अशें व्हिडिओ काळोख घेतल्या. काळोख जाला सारको हांगा. आई खंय गेली. आई केन्ना येतली. आई येतली पळय आई येयली. आई लंडनाक गेल्ली. आई सकाळी पावला कोणता. आई म्हण गे. सो आई हें आसलें न्ही गौरी पुजन सकाळी जाल्लें आसा पुजा एपड्यान. ओके सो हांगासर न्ही सगळें आंब्याचें पान लायलां एपड्यान. बरें केलां. आनी वयर झुमका लायला आनी फाल्यां येतले गणपती बाप्पा. हां हें करता न्ही गे करून विकतात. हें पळय हो एक कलर आसा. ते एकले चिडू करता खंय असले असले करता खंय. हांगाय बरें आहा पळय हें पळयात. सो फाल्यां हांगासर गणपती आसतले. सो आयज गौरी पुजन. तूं गे न्ही. सो हांगा आसा चकली वडी आनी शंकरपाळी. गे आयकता पुरो शंकरपाळी. शिवाचे 2 च्या पळय. भयणीगे च्या पिवन आयला नाका म्हणना च्या. आनी एक च्या जाले पळय. रावतालो खंय केन्ना च्या मेळटा काय म्हणून. हांगा चपलाक झगडी. हांगा चपलाक झगडी.
ताका न्ही रितीबाई चप्पल जाय खंय रडटा. तो जस्ट पावले मी आता थंय आनी काय चड ब्लॉग करूं ना हांवें कित्याक सगळ्यांना न्ही अनकम्फर्टेबल जाता विडियो फुडें. सो मम्मी कडेन खूब गजाली मारताले, खूब दिसाची गजाली उरले न्ही पेंडींग. बसून आमी उलयताली. जस्ट जेवन बी येयली आमी. आतां तुमी म्हणटली तुमी हॉटेलांत कित्याक रावता, थंय कित्याक रावना. सो भयणीगेर न्ही एक 25-30 लोक आसा घराडे. इतले लोक आहा तेंगेर आनी म्हज्या आजीगेर सुद्दां खूब जाणां आसा. सो मेन थिंग न्हिदपाक आनी म्हणजे म्हाका न्ही सारकें झेम ना जाल्यार न्ही म्हाका हेड जाता. सो अशी बोवाळ बीन धाकटे भुरगे बीन खूब आसा आजीगेर. सो म्हटल्यार आमी न्ही केन्ना म्हणजे वर्सां वर्स चवथीक येता न्ही हांगाच रूम करता आनी मागीर सकाळीं वयता. ओके. तो फाल्यां चवथ आसा. जे दिसाचे आमी वाट पळयता ओके तो फाल्यां तो दीस येतलो. ओके. सो पळया फाल्यां कशें कितें सकाळीं. सो म्हटल्यार आतां व्हिडिओ एंड घेता. चडशें व्हडलेंशें कांय दाखोवना तुमकां आयज हांवें. ओके. सो आतां म्हाका न्ही व्हिडिओ एडीट करूंक जाय कित्याक खबर फाल्यां मागीर टायम मेळचो ना. थंय उरतलीं न्ही आमी ताका लागून. आनी हांगा पावस अजिबात ना, पावस ना, गरमी जावपाक लागला. सो ब्लॉग एंड करुया. चला थोडेशें नांव घेता. ओके. सो फाल्यां बीन तुमकां नांव म्हणजे फाल्यां बीन नांव घेवंक मेळटलें काय ना खबर ना. फाल्यां खूब बिजी उरतलें. सो नांव आसा एडोल्फिना. पळय लायट येता वयता, लायट गेल्ली आतां. एडोल्फिना अल्वारीस, प्रिया रिबेलो, नीना नाईक, ग्रेसी परेरा, लुडियाना वाज, इमॅक्युलेट फर्नांडीस, टेरी मॅग्नस, एनी एलेक्सेंडर, ग्रेसिया डिसोजा, इफेमिलिया रॉड्रिगीज, चेरली स्मिथ, जुलिया परेरा, शेरिल स्मिथ, शेरिल न्ही शेरिल स्मिथ. मागीर लास्ट आसा टेरी ऑफॉन्सो आनी मिलेना रॉड्रिगीज. तो इतलेंच नांव घेता. ओके. सो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके. तो मिळूया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you friends. Please do comment and subscribe to my channel as well. तो पळय थंय कितें म्हणलें तुवें? कितले हाडला? चड हाडला का कमी हाडला? हांवें डे सारके कॅल्क्युलेट करून तितलेच कपडे हाडला हांवें. एक्स्ट्रा कपडे बी काय हाडूंक ना हांवें. म्हणजे घरा वचून धुवपाकूच पुरो ते. फाल्यां फूल डे हांव साडी नासतलें ऐका न्ही. चल बाय म्हण सगळ्यांक. बाय. तुगे सारकी बाय म्हण. बाय. सो आयज एक बर्थडे आसा ताका विश करता. नांव आसा मनीषा नाईक. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मनीषा नाईक. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय.